गोविंद गावडेन मंत्रीपद काढताच प्रदेशाध्यक्ष धरून सगळ्यांची शिस्त आणि पात्रताच वयर काढली. मग ताका बीजेपी भिता म्हूण विजयान फोग काढलो. तो तांकां तसो सवाय पडचो ना आनी सांगला आपूण बीजेपीन आसा म्हणून. पूण जें कितें उलयलां तातूंत तो बीजेपीन आसा असो म्हाका दिसना. ताणें जे दामूक दिलां, काडली जीब लायली ताळ्याक इररिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट म्हणून. दामूक गट्स आहा ताका काडपाक पार्टींतलो. कसलें उलयता शिस्त कसली शिस्त? तूं प्रेसिडेंट काडली जीब लायली ताळ्याक रस्तात म्हणून तूं कितेंय उलयता म्हणून हें ताणें तुका सर्टिफिकेट दिल्लें आहा. आनी तुजें ताजेर कांय एक्शन जावची ना. हांव सांगता तुका कांय एक्शन जावची ना. ते भितात ताका एक्शन घेवपाक ताजेर. कसली एक्शन घेतले? कितें उलयता तो? आनी ताणें तेंय सांगलां करप्शन जाता म्हणून. आपूण जें कितें उलयता तें सारकें करप्शन जाताच म्हणून. हो करप्टच सरकार मरे. हो सारको सिद्ध जाल्लो करप्ट. इन्स्टिट्युशनलायज केलां करप्शन. सो आतां परत बी तुमचे वांगडा येयलो जाल्यार तुमी तेका काम करतले? खूब मांडवींतल्यान खूब नदी व्हांवून खूब उदक गेलें तेन्नाच्यान आज मेरेन. कळ्ळें तुका? पळोवया फुडार. हांव कांय आय कॅनॉट प्रेडिक्ट द फ्युचर. तसो हांव देवा कडेन बी उलयना. सो येता ते भशेन एवरी डे एज इट कम्स. एवरी डे इज अ गूड डे म्हणून वचपाचें. गोविंदान फोग काढलो ताचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री तोंड उगडिना. सर गोविंदाक अंडर प्रेशर काढला तो म्हणटालो सेम तो सत्य उरलेलो काढला असं म्हणटा गोविंद. काब्रालाची सावध प्रतिक्रिया. रिएक्शन दिवपाचें ना दिवपाचें म्हजेर आहा. पत्रकार रिएक्शन दिवन कितें जालें तुमकां खबर आहा. सो ना दिवप हें बरें दिसता म्हाका सद्याच्या परिस्थितींत. जेन्ना दिवपाक जाय तेन्ना हांव दितलो. You've gone through this phase. If you go to this phase. No, as a minister, I'm saying this is wrongly. Don't say I'm gone to this phase. I have not gone. I was asked by my that's party, called by my leaders, central leaders, requesting me to step down. When central leaders tell me to step down, I step down. सुभाष फळदेसाय म्हणटा ताच्या कडेन आसातच चिल्लर खाती. पक्षा खातीर इतलो वावुरता ती खाती काडटले अशें दिसना. आनी आय बिंग अ संघटनेचो मनीस आसा आनी फेथफूल सोल्जर ऑफ BJP फॉर पास्ट 25-30 इयर्स. आनी हांव ज्या भागांतल्यान निवडून येता ते खूब कश्टान निवडून येता. आनी पयले फावटी म्हाका मंत्रीपद मेळपाची संदी जाल्ली आसा. आनी मंत्रीपदय दिल्या जाल्यार ती म्हाका तशी म्हणजे गवगवीत हाजे न्ही. एक चिल्लर जरी दिली तरी आसतना त्या सगळ्या खात्यांनी म्हजे परफॉर्मन्स तुमी पळयात. हांवें लोकसभेन पसून संपूर्ण दक्षिण गोंयान जें काम केल्लें आसा. एक सभापती पदाक जर म्हाका बांदून दवरलं जर जायत जाल्यार संघटनेचो फायदो कितें आसतलो आनी कोण कित्याक करपाक वतलो. कारण ह्या वेळार हांव एखादो वेळ ज्युनियर आसतलो, दडाडी आसतली, कार्यक्षमता आसा आनीक 18 तास काम करपाची म्हजी तयारी आसा आनी काम करीत आयिल्लो आसा. त्या मनशाक जर एका ऑर्नामेंटल पदाचेर बसयलो जाल्यार म्हाका दिसता की हें पक्षाचें लॉस न्ही अशें तुमकां दिसना. कॅबिनेट रिशफलाच्यो चर्चा. एकल्याक काडलो हेर कोणाचो नंबर लागता ते योग्य वेळ येताच स्पश्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.